आपल्या पास्कांची पोरगोटणी फावो ते पोरी कोच्चे खातीर सर्वेस्पोर तुज्या काळजान आनी तुज्या वंठार आसूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Todos por Isaiah, Deus Tatyaga Marano, Kusaka Engaya, Sorgicha Toglia Podmiano, Joitati Tuturi Vadon, Sonsaracha Shima Porian, Iborian libori kobor, molbasakun porgot kora. Jezu punon জীবন dalo, mornante zoitale vele, zoiti vontak ratak zoitor. Aki prikvityan rotnano, putar, Puta Dragizaya Sotosan Burgotun Anonan Burgotun Kom Singangazun Dolgum Tamburun Gabajato Gon Kora Jesus Punoshivon Zalo Tatto loklo, tatto porzol, tumka prokas borit korta. Taknik radan aple vojmin, starok surjan aple tezan, tum sokalok nakakelo. Anon borit zatu, povit sobe, आमचे माते रडण्याचे दीस सोंपले आनंद तुजो उक्ती दाखय ओम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयती वोंतराजाची पोतीन तूं सुभागी सूर्या बोरिताची तुझे पंथा मोहिमा जीवन जाल्या सोम्या किर्तून जोयकारार्थून हांगा जमलेल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उदगारतल्या उलासांनी आमचे हे देव मंदीर आतां गणगणून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Diso nasilल्या देवाक, सोरपोत बेजारा बापाक, आनी ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताक. काळजां मोनाचे सोगले भोगतीन, तशेंच ताळ्यांचे सोगले सोबतीन, आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक वावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमचे बोसलेक जेजून ससनाच्या बापाक आदामाचे रीण फारीक केले आनी पुर्विल्ले बातो मोगान विकरायलोल्या आपल्या रक्तान धुवन काडले खरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान बाबरत्याची दारां ओबीत जातात तीच आयची पास्कांची पोरो आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतोरोसी केली तीच राती एका कांब्याच्या उजवाडान पातकांचो काळोख दिसपटायलो तीच राती आके प्रितुमेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यान संवसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरून एकटयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाची पवित्रतायेन वांटो दिता ही राती मरणाच्यो सांखल्यो तोडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू कोणातलो उठलो तीच राती कितली विचित्र आमचेताय तुजी काकूट तुजी दया कितलो चितना व्हरतो उतारा बायलो कोमोलीक ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावा बिनगोरजेचे जेजूच्या मरणान नाटक जाले ते पातोक ते आदावाचे इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवून दाखवावो जालो कितलो बागी ओकरालो ही रातीची पवित्रताय करचे खोटेपणान पयस करता अपराध सगळे धुवन काडटा पातक्यांक परतून नेटी करता दुखीत जाल्ल्याक बुजवण दिता गोरवी मानी बागून दवरता दुयेसा उजो पालून तांबडो तांबून मोगान काळजायेक व्हरता वेगळी आत्या स्वर्गाक प्रितुमे एकामेकाक लागीं हाडटा देवा आनी मनशा मदें सुपूर्णायेन एकवट जोडटा ती बागी राती हे पासत भोव पवित्र बापा हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाखाणेची बेटोनी तूं मोयपासान मानून घे मोवा मुसांच्या वावरान घोडलोली तुज्या मुन्याऱ्याच्या हातांतल्यान मोगलोली तुजे पवित्र बेन दोबाजान समोर पिल्ली ती पाकांची वाग तुजे मुखार जोडून
तोरा तावनोन बापा आयची राती उबोन गेलो कालो केना जाम पडतो ही आमची पासकांची वाट तुझ्या नांवाक व्हंकलोली स्तुती कित्ताक किर्तली निरंतरी पेटलोली आमच्या मोदया तुदी स्वर्गा दिव्यां सांगाती थांबोन आसतना पडदोळून दी तुका मानता कसली जावन दी ओपणी पोरमोळी सकाळच्या सूर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड आंबोर कोणटाचो सूर्या उत्तम नाशिल्लो सूर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्या मुर्लो पडटलो तो शांतीन आमची काळजां मोडटा मनशा कुलाक रोगाक घालता आनी तुजे सोमे बापा मोहिमेमोन बसून राग चलयता नितेकाली साधना माती पालून सगळीं बसतात पो मोगाच्या बाबा भयणीनो दोबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया पुर्वीच्या काळार देवान आपली पोरचे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यानी मोनी नियाळुया आनी एक पासकांचे समोरवणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव सुपूर्णायेक पावो म्हूण मागुया. दुसरो भाग शब्दाचो सेवादोर. आतां आमी दुसऱ्या भागान वो शब्दाच्या सेवाधर्मान प्रवेश करता. आयची जागरण हेरा जागरणा परस व्हडती देखून ह्या समोरवणेक आदली तशीच नव्या कोरांतली जायतीं वाचपां आमकां आयकूंक मेळटलीं. सोडवणेच्या इतिहासान देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचून आपले पोरजे सोवे केलोले उपकार आनी विस्पितां आमी आयकतल्या. तर चितान ह्या सेवा धर्मान वांटो घेतना एका वाचपा उपरांत इस्तोत्र गावन वो उच्चारून आनी याज्ञिका बरोबर मागणें करून देवाच्या मोगाची तूज करुया. देव सोबीत आनी सुंदर संवसार रचून शेकी मनशाक रोचता. ताका आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचून उत्तम मानान भरता म्हूण आयच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. चिंतून आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो
आनी ताणें काळोखान थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जालो हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मळब जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक मांडलें. मळबाक अंत्रोळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराळा खाली उदका एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलेले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिनसा भाशेचीं बियां दिती झाडां जालीं आनी तशेंच जिनसा भाशेचे बी आसतलीं फळां दिते रूख जालें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालून अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं. आनी त्यो दिवट्यो दीस आनी वर्सां दाखोवन उपकारूंक. प्रितूम उजवाडांक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घातल्यो. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदका जिव्या प्राणांनी भरूं आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले वरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिनसाचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चोडात आनी वाडात आनी सोमदिराची उदकां भरत आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडून वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगल्या जिनसांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिनसाचे रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुतन्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासलींचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धनीपण चलोवं.
देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलींचेर, अंतराळावेल्या सुकणाचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें धोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवणाक पसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकणांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळोवन आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. सगळीं म्हणुया. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोरेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश फाकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. प्रितूम तुवेंच तिचे बुनयादीचेर थारायलें. सासणाच्या सासणांक ती थीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिल्याय. उदकांत तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोवशी कोत्ताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. ताचे देगेन मोलबावेली सवणी आपली गुटेर कोत्तात. रुखांचेर खांद्यांचेर बसून किलबितात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. तुज्या निवासा थावन दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मोलबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोर उत्पन्न कोत्ताय. आनी मनशां भुमींतलो आपलो घास काडच्या खातीर ताचे गरजाक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. उबी रावया. हो पळय दोर्या कितलो लांब रोवन. तातूंत फिरतात इस्पा भायली जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. उबी रावया सगळीं. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा मनशाक रचून तुवें कोजाप केले आनी ताका पातकांतलो सोडून ओदीक व्हड अजाप तुवें केले. पातकाच्या बुलोवण्याचेर गिन्यानाच्या उजवाडान झूज करूंक आमकां बोल दी आनी सासणाच्या सोतोसाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देव ओचुऱ्यां करून इस्रायल पोरजेक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सोडयता. पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान पोलतोड मारून तांकां सोडयता. हाची गोवाय सुटकेचें पुस्तक दिता. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेजाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात फाटलाय आनी तो दोशी कोर आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतले पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताज्या लॉक्सराचेर जोयत व्हरून आनी ताज्या रोंग गाडयांचे आनी घोडेस्वरांचे निसणटण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोआचेर आनी ताज्या रोंग गाडयांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत वतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लॉक्सऱ्या फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन खुपाचो कामो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकाराच्या आनी इस्रायलाच्या फावजे मैदाना मदें रावलो. खालूक जातोच त्या खुपान रातीक उजवाड दिलो आनी सोगली रात दोनूय फौजी मांदा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेजान आपलो हात दोरयाचेर फाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदक दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यान भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे तांचे रोंग गाडे आनी तांचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यान भितर सरले. फांत्या पर्यार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांबात थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फावजे मांदार बानीक नदर मारली आनी ताचे फावजेची दुस्पोट केली. तांच्या रोंग गाडयांची चाकां चलोना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जाताले. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळोवन वचोया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरोध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेजाक म्हटलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर ताज्या रोंग गाडयांचेर आनी ताज्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडोवन दी. मोइजेजान आपलो हात दोर्याचेर
उबारून पाटायलो आनी फांटे फुटाना दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार पोत्तलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सोरेस्परान तांकां दोर्या मदेंच भागोवन उडयले. उदकां नेव्यान एकठांय जावन इस्रायल फाटल्यान दोर्यान भितर सरलोल्या फारेवच्या रोंग गाडयांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटोलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां उबी रावली उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकाराची मोळी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचे आड सोरेस्परान केल्ले व्हडले कोटूब देखले आनी पोरजेन सोरेस्पराचे बेर दवरले आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विश्वास ठेवलो. ते समया मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुतादवांनी हें गायोन गायलें. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो हे पोरी. सगळी गावया. Sabah. Tuzo
साबा सर्वेस्पराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला सोय तुझे तिकान केलाय सर्वेस्परा तुझ्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत थंय सर्वेस्परा तुझे पोरचेक तूं उरतलोय तुझ्या काशा दोंगरार तांकां पावोन रिगोयतलोय सर्वेस्परास बोट चलयतलो सासनाच्या सासना साबा सर्वेस्पराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला उबी रावया, प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्याय दोळ्या मुखार पोरसळटा. तुझ्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरचेक पिडापीठ दितल्या फारोआच्या हातांतली तुवें सोडयली. ते सोज्या पाता नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरसांक सडवण दिवन तूं करताय. तोराके प्रेतमेच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी वेचलोले पोरचेची वडवीक सोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देव आपले पोरजे सोवे सासणांक तोखतलो कोरार इस्तापलो म्हूण इजायास प्रवाद्या उदेशी पोरगोट कोत्ता. देव आपलें बरेपण अणभवूंक पोरजेक आपयता. चितान आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागतले न्हू उदकाशी येयात, दुडू नांती पुरयान येयात, दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात, आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोडटा दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाल आनी विस्वाशी बासावण्या परमणे हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार कोत्तलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं अळकोनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका अळकोनान ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत कोत्तलो त्या सरेस्परा तुज्या देवाक इस्रायेलांत
पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाची येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोरेस्पोर. जितले मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबातान पडटा आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निळफोळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणुया, सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारो, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब, सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पोराक दिनवासाक व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरजांक पळोवयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जाबाब, सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवलां विजमिता. शेकांशेक प्रितुमेचेर ती कोलयात, गाजोयात. सियोनात रावतल्यानो गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो कोबीत देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जाबाब, सोडवणेचे जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तूं एकलो संवसाराचो बोरवासो. एपास पोरबेच्या समयार आमी समोर ओमताव ते गूण तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केल्याय. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानू सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक बागोय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आदल्या कोरांतलीं वाचपां सोंपोवन नव्या कोरांत भितर सोदता.
जेजून आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां उचारू नजो तसले मोहिमेन बोल्ली. हीच कुशालकाय परगटूंक आतां आमी मोहिमा देवाक गायतल्या आनी वेदी वेळ्यो वाती पेटोवन इगोर्जेच्यो गांठो वाजयतल्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोरपोदवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ते निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान.
आमच्या पवित्र स्नाना समयार आमी पातकाक मेल्या आनी सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची भागीदारां जाल्यांत म्हूण सांत पावलू रोमकारांक बरोवन पोरगोट कोत्ता. चितान आयकुया. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणान आमकां बुडयल्यात. हें तुमी नकळोत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नवें जिवन केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या. पुनर्जीवनपणानूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सोय खुर्सार मारलें. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्यात जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणान ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तो तुमचे विशीं अशें समजून की तुमी पातकान मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोबें देवा खातीरूच जियेता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पराक सोय सोय. आनी एक फावट म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या उतांदवानी म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हाताक चोयत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वोट्टी बिजमितां हांव मरचो ना, हांव जिवत आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुबां वन्नीतलो. जबाब सर्वेस्पराक सोय सोय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलें. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्पराक सोय सोय. उदकाराक सगळीं उबी रावया.
मरणाच्यो रिती सोंपोवंक समाधीशीन आयलोल्यो बायलांक जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण दोग देवदूत सांगतात. जेजू जिवन जाला आनी आमचे मदें आसा म्हूण ह्यो बायलो शिसांक पळयतात. चितान आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. सोनवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळीं जेजूच्या निकी पिण्याक आचेर आसलेल्यो त्यो वस्तुऱ्यो आपणाच तयार केलेलो पोरमोळ घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडावेली फातोर पेल्यान दुखोल्लोली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सुम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना आनी हे विशीं मोठ्या गोंडोळाक सांपडलेल्यो आसतना आवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भिवून दोरनीक दोळे लायले तेन्ना आनी म्हणलें, जीव आसा ताका तुमी मेलोल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला. गालिलियांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातान घालूंक जाय आनी ताका कुस्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलोलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी सोमादी सोरशिल्ल्यो परत वचून ताणें सगले 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली त्यो ह्यो: मारिया मागदलेन, जुआना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हाचें सोत मारलें ना. पूण पेद्रो उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर ओजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा भयणीनो, 4 इश्टां मदें घडलोली घडणी. 4 इश्ट आसले वेगवेगळ्या धर्माचे. एकलो हिंदू, दुसरो मुस्लीम, तिसरो बुद्धिस्ट आनी चवथो क्रिस्तांव. बरोबर एकेच कंपनीन वावर करताले आनी वावर करतना तांची इश्टागत जाली आनी एक दीस आपलो वावर सोंपयल्या उपरांत सगल्यांनी एक हॉटेलार जेवणाक वचूंक थारायलें आनी सगळे एका हॉटेलांत गेले आनी जेवणाक बसले. थंय वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास सुरू जाली. अशें आसतना अवचीत तांचे मदें धर्मा विशीं उलोवप सुरू जालें. कोणाचो धर्म व्हडलो आनी सारको ह्या विशीं वाद विवाद जावंक लागलो आनी हॉटेलान आसलेल्या लोकांक नदर तांचेर पडली. आतां ते आपआपल्या धर्मा विशीं कितें सांगता तें आयकूंक लोक कान लावून रावलो आनी लोकांक पळोवन एकल्यान उलोवंक सुरू केलें. पयलो हिंदू आसलो ताणें म्हणलें, आमच्या धर्मान आसा तितले देव
आनी खंयच्याय धर्मांत नात. तीस आनी 3 कोट्टी आमचे देव. खंयच्याय देवाक उलो मार आनी ते आमकां पावतात. अशें तो हिंदू भाव उलयलो. मुस्लीम आसलो तो गोरवान सांगूंक लागलो, आमी जायत्या देवांक न्हय पूण एकाच अल्लाक आमी सोत मानता. तो आमचो खरो देव. त्या उपरांत बुद्दीस आसलो ताणें म्हणलें, आमी जाल्यार देवाक मानिना. उजवाडीत जिवीत जियोवन सुटका अणभवूंक आमचो आवेस. आतां शेवटाक क्रिस्तांव आसलो कितें सांगता तें पळोवंक लोक रावतालो. ताचे मदें जायतीं क्रिस्तांवां आसलीं पूण त्या वेळार क्रिस्तांव इश्टा लागीं आपल्या धर्मा वयर उलोवंक कांयच ना जालें. ओगीच रावलो. आपल्या धर्माची कांयच उलोवंक ना. थंय हॉटेलान आसलेलो क्रिस्तांव वेटर ताणें जाप दिली, आमच्या धर्माचें खाशेलपण म्हणल्यार आमचो जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो आनी खंयच्याच धर्माचो देव आपल्या लोकां पासत मरून जिवन जावंक ना. ह्या वेळार थंय आसलेल्या सगल्या लोकांनी ताका शाबासकी दिली, व्हडल्यान ताळयो मारल्यो. मोगाळ इश्टानो, आमच्या धर्माचें व्हडलें खाशेलपण म्हणल्यार आमच्या सुम्या जेजूचें पुनर्जिवणपण. जेजू पुनर्जिवन जावंक नासलो जाल्यार आयज घोडे क्रिस्ती धर्म आसचो नासलो. आमी घोडे ह्या पवित्र जाग्यार ही मिसाची बॅट समोरोवची नासली. तो जेजूचें पुनर्जिवणपण जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माची तेंगशी. आयज आमी खेरीत भाशेन व्हडा दोबाज्यान आयची पास्कांची परब आमी समोरोवता. जेजूचें जिवणपण आमी समोरोवता. जेजू जिवंत जालो आनी आमची सांगाता जियेता. आयज आमी देवाचें उतर आयकलां, जायतीं वाचपां आमी आयकल्यान. आदल्या खोरांतलीं 3 वाचपां, 9 वाचपां आसलीं तीं आमी 3 वाचपां आमी आयकल्यान. तशेंच पत्र आमी आयकलां आनी आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. सोडवणेच्या इतिहासान देव आपले पोरचेचो कितलो मोग करता तें आमकां आयची वाचपां दावे कोत्ता. जशें आमी पळयलें पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या देवान सगलें रोचलां आनी ताची खेरीत रोचना म्हटल्यार मनीस. देवान आपल्या सारक्याचो आपले सुरोपायेचो रोचलो आनी सगले रोचणेचेर ताका अधिकार दिलो. चडय आनी वाडय अशें ताका आज्ञा दिली. तशेंच आमी पळयलां आयच्या दुसऱ्या वाचपान देव इस्रायल पोरचेक फारवाच्या गुलामपणांतली सोडयता. पांय भिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां आलतोडीसान फोलतोडी पावयता, तांकां सुटका दिता. तशेंच इजायास प्रवाद्या वरवीं आमी आयकलां देव आमचे लागीं करार करतलो, तो सासणांक तोखता तसलो करार. आनी नव्या करारांतलें वाचप आमी आयकलां कोण भाशेन एका मनशा वरवीं तर ह्या संवसारान मरण आयलें पूण एका मनशा वरवीं आमचेर देवाची कृपा देंवली. जेजू वरवीं देवान आमकां सोडयली. देवान आमचेर आपली कृपा ओतली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कोण भाशेन ती धांवून धांवून जेजूच्या फोंडाशी गेली. ताका फोंडार कितें मेवलें काय, कसले पुरावे ताका मेळ्ळे काय,
पयलो पुरावो फोंडावेली फातोर पेल्यान दुखोल्लोली ताणी देखली. आनी फोंडावयली फातोर ताणी देखली आनी फोंड भितर वच जाल्यार जेजू भितर नाच. भितर वच जाल्यार सुम्याची कूड तांकां मेळ्ळी ना. एम्प्टी टूम. दुसरो पुरावो म्हटल्यार तांकां भितर रिकामो फोंड मेळलो. तिसरे सुवातेर आमी पळयता तांकां कात्री मेळ्ळी ती अवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांची कुशीक उबे जाले आनी तांणी भिवन दोरनीक दोळे लायले. पूण तांणी तांकां म्हटलें, जिवो आसा तांकां तुमी मेलोल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर् जिवंत जाला. ह्या दुतांनी जेजूच्या जिवणपणाची खात्री तांकां दिली. तो हांगा ना, तो पुनर् जिवंत जाला. मागीर आमी पळयता जेजू जिवंत जाल्या उपरांत शिसांक दिश्टी पडलो. तेन्ना थोमास तांचे मदें नासलो. परतून तो तांकां दिश्टी पडलो आनी थोमासाक ताणें म्हणलें, ह्या फुडें दुबाव धरिनाकाय, बाबाड दवर. आनी तोच मागीर जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयनासतना म्हजेर विस्वास दवरता तो मनीस भागी. तर प्रितीच्या बाबा भणीनो, आयज जेजूच्या पुनर्जिवणपणाची आमी परब समोर ओंपता आसतना कसलो संदेश आमी घेवया. जेजूचें पुनर्जिवणपण मरणाचेर जैत, वायटाचेर जैत, पातकाचेर जैत. जेजू आयलो आमकां जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी तें आमकां मेळ्ळेलें ताका जाय. तर पयले सुवातेर पुनर्जिवंत जेजूक अणभवून पातकाचो फातर कुशीन काडुया. पातकाचो फातर म्हटल्यार आमकां जे पातक देवा सरशिली पयस करता, देवाच्या मोगा सरशिली, पेल्याच्या मोगा सरशिली पयस करता, तें जावन आसा एक आडकोड कशी. जायतेपण आमी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता, देंवचार जावन आसा एक फातर कसो आडकोड कशी. देवाच्या जेजूच्या जिवितान देंवचारान जेजू लागीं मागलें, फातरांचे उडे कर. तशें इजाकेल प्रवादी म्हणटा, तुमचे फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. जेजून पेद्रूकय म्हटलें, तूं म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर कोडसोर सोयताना. हे भाशेन फातर म्हटल्यार आमकां आमचें पातो हो देंवचार जो आमकां ताळण्यान घालता, पातकान घालता. तर जी पातकां हो फातर आमकां जेजूचे जिवे आसणे आमचे मदें अणभवूंक आमकां आडायता तें सोडून दिवया. जी पातकां आमकां देवा कडलीं पयस दवरतात तांचेर आमी निशेध मारुया. जेजूचें पुनर्जिवणपण अणभवून बोरवाशान जिवया. जी फोंडाशी गेलेली कोण रितो पळोवन सगळींच निराशी जाल्ली आनी देवदूतान ताका म्हटलें, जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? एके भाशेन जेजूक फोंडांत न्हय पूण जिवितान सोदूंक आपयता. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. एमासाचे वाटेरूय शीस सगळेच निराशी जाल्ले आनी निराशीपणान एके भाशेन वाटेर वेता आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडटा, सांगात करता आनी तांकां जिविताचो बोरमासो दिता.
जिविताच्या कोस्टांक पळोवन आमचें जिवीत निराशी आनी दुखी जावचें न्हय, पूण बोरवाशान जेजूचें पुनर्जीवणपण अनुभवूंक वावरुया. Let us live to rise and not to die. तिसरे सुवातेर पुनर्जीवन जेजूक अनुभवून ताचे गोवाय जावया. जिवन जेजूचो अनुभव घेवन कितल्याच जाणांनी न्हयच आपल्या उतरां आनी कोरण्यांनी जेजूक गोवाय दिली, पूण आपल्या रोगतान पासून जेजूक गोवाय दिली. जर आमी आमचो धर्म सारको शिकून जेजूचे गोवाय जायना जाल्यार आमची गोद त्या पिसाट मनशा सारकी जातली. खंय गेलो खंय ना, कितें हाडलें कांय ना. उपरांत कितें सोत दिसूंक लागतलें आमी सांडलेल्या शेडया भाशेन कोणाय फाटल्यान आमी धांवतल्यो. देखून आयज काल जायत्या जाणांक जिवन जेजूची खरोय ओळख ना, अनुभव ना, देखून जायते जाणां जेजूची पाटलाव करपाची वाट सोडून दिल्या. तो जिवन जेजूचो खरो अनुभव घेवन ताचे धिरादीक गोवाय जावया आनी ताचे तो आमचे जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक मेळूंक जाय. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांनी केरेत भाशेन हो क्रिस्तांव मनशा सोवे खरेंच क्रिस्ताचे जिवीत आनी क्रिस्ताचो आकार आमी अनुभवूंक जाय. आनी हे भाशेन जेजू आमच्या जण एकल्याच्यान दुसऱ्यांक मेळूंक जाय. जेजूची गोवायकी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक मेळूंक केरेत भाशेन दुसऱ्यांक आमी जेजू जावया. हेंच गरजेचें आयच्या दिसा. जेजू आमचे जण एकल्या सोवे जिवन जावंक जाय. आदले पातकी सैम सोडून नवें जिवीत जेजू सोवे आमी एक नवी रोजना जावंक जाय. हीच ती पास्कांची परब. हेंच तें पास्क आमच्या जण एकल्या सोवे आयच्या दिसा घडून येवंक मागुया. तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादोर. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाचीं भुरगीं आनी पवित्र सोबेची वांगडी आमी जाल्या. ह्या मनान दवरून आतां आमी तिसऱ्या भागान वो पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मान भितर सोदता. ह्या भागांत उदकाचेर आशिर्वाद घालतले आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटयलेल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रश्नांक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो उचारतल्यो. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर याज्ञीक मारतलो. ह्या उदकाचेर आतां आमी आशिर्वाद घालतले. देवा, तुजे नादिसते पोतवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक
हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराचे सुरवेक सयत पवित्राची सोकोत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगोणी जिविताचो नाश करून सगोणे जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, आब्रामाचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय आसतना उतरोवन फारोआच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो रूपकार केलोय. देवा, जुआमान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान कुस्सारून कळटना आपल्या कळवळ्यांतलें रगत सयत उदक वावोशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवणपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या पोरसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजें पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कोर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकांत बसतलोलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सोयबाच्यो सोर मेळेपणांतलो नितोड जावन वयर सरूं. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं. ह्या नव्या बालपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरूं. आमचे खातीर चोरींतल्या सोदरा वावक्या नितोड उदकान तुज्या पुताचे वरवीं आपली देवीक सोबत घेवन देव तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सगळें मरून गेल्ली आनी निखिपिल्ली सगळीं ताचे सगळें जिविताक उठून आमचे मागणे तोरी तूं आयज सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आतां आमी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो करतल्यो. सगल्यांनी वाती पेटोवच्यो, उबी रावया. पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दोचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निखिपिली. ते पासत प्राचीत काळाची दोणवण आमी पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात मू होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाट करतात मू होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाट करतात मू होय हांव पाठ करता. सोर पदवेदारा देवा बापाक स्वर्गानी प्रितुमेच्या रोसणाराक तुमी सोत मानतात मू होय हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत
आंकवार मारे तान चलमलो ताणें कोस मरोण सोंसले आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवोन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सोत मानतात मू हांव सोत मानता बापा आनी पुता तान उपसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात मू हांव सोत मानता कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडेचें पुनर्जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात मू हांव सोत मानता तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भोगसणें आमकां दिलां तो सर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां आमी उदकाचो शिंवर सगल्यांचेर मारतले मोगाड बाबा म्हणिनो जिवन जेजो आमचे मदें जियेता ताचे आसने आमचे मदें अनुभवून
आमच्यो गरजो बापाक व्हरपुया. पुनर्जीवन जेजू आमचे मदें जियेता म्हूण आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी गोट मनान धरून समेस्ताक जिव्या जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. पुनर्जीवन जेजू सेवेचो कुणवर ताची देख घेवन आमच्या सरकारी वडिलांनी ल्हान विकायेन आपल्यो जबाबदाऱ्यो पालूंक तांकां बापा लागीं सेवेचें मन मागुया. पुनर्जीवन जेजू आमचो सर्वदार मन वळखून आम्हा समेस्तांनी ताचे जिवे आसने अणभवून ताचे ओखून फोडगोटना जावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. पुनर्जीवन जेजू कोश्टंतल्यांचो आलाशिरो म्हूण आमी विस्वास दवरून आमच्या सगळ्या कोश्टांक पावातान फुडो करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. पुनर्जीवन जेजू देवाचो सोब जाचे वरवीं देवान हो सोबीत संवसार आनी तातूंत मनशाक रचलो. आयज आपलो जल्माचो दीस संबरमतेल्यांचेर केरीत भाशेन बॉस्को गोन्साल्वीस हे आमच्या भावाचेर आनी ताच्या फामिलीचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं आनी जायतो त्याग करून जो पवित्र सोबेचो भाव तो कोत्ता तो उमेदीन फुडें व्हरूंक ताका बरी भलायकी गोठाय आनी सगल्यांचो आदार सहकार मेळूंक बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा बावाडटान आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. पुनर्जीवन जेजू वरवीं आमचे मागणे आयक. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. ह्या पास्कांचे जागरणाचो माज आनी शेवट म्हणल्यार जेजू.
होच जिवन जेजू उंड्या स्वराचे बदलणे वरवीं आमचे मोदें हाजीर जातलो. आतां दिनवासणेच्या बलिदानाच्या सेवा धर्मान भितर सोदतना वेदीचेर दानां भेटोवन आमचें जिवीत बापाक अर्पुया. म्हज्या बाबा म्हणिनोय मोज्या आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्काच्या गोठांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुज्या दिव्या पदवेन बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, स्वर्ग आनी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Gloria
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो, तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावणताचो गोड पुरगोटुया. Jesu, तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू, तुझे पुनर्जीवन परगोटा. सोम्या जेजू, तुझ्या येल्या आमी ओगलेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोर उमतेल्यांची, आयज आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोर उमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदूता आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen,
जिवो आसा ताका मेल्ल्या मोदें तुमी कित्याक सोदतात? तो जिवो जेजू आमचे सांगाता आसा. जण एकल्या सोवे आसा, जण एकल्या सांगाता आसा. आनी ह्या जिवोन जेजूक आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान ताचे गोवाय आमी जावंक आयचो विशय आमकां आपयता. म्हजें आनी तुजें सोवें दुसऱ्यांक जेजू मेळूंक जाय. तेन्नाच की जेजूचे आमी गोवाय जावंक पावतले. तोरेंच आमचे सवें घडोवन येवंक बापाचो आदार कायन करून मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नाव पवित्र जावं. तुझें राज्य आमकां येवं. तुजी खोशी सदां जाता. तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगून आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी पोरवाशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरमदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातेले. आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातेले. आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातेले. आमकां शांती दी. असतो जेजू पुनर्जिवन जावन नव्या जिविताची कात्री आनी बोरमासो आमकां जालो. ह्या आस्ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत गायतले हांव D3 आमकां पुरो जेजू.
sweet honey in the rock. For we taste like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For we taste like honey in the rock. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रेदेच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां पोर आनी हे पोरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. काजराची चिठी. मानियल विलियम जुलियम de Almeida, आंकवार पूत आंबेल आल्मेदा आनी पेरपेतुआ पेरेरा आल्मेदा. तुवांत हाचे व्हंकलेचें नांव क्लारिसा फेर्नांदीस आंकवार रॉबर्ट फेर्नांदीस आनी इनोसेन्सिया फेर्नांदीस. तालिकांवची निमणीची. रॉबिन गाब्रिएल फेर्नांदीस आंकवार पूत जोकी फिलीप फेर्नांदीस आनी आदेलिना सांताना फेर्नांदीस केकदोवेली रेज मागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव रेबेका सिएरो आंकवार दावीद जुआंव सिएरो आनी रिता सिएरो तिवाय वाडो कालागून. पयलीची. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. ह्या दिसांनी देवाची काकुतीची नोवेनां चालू आसा. सकाळची नोवेनां जातात आनी तेज जाता आनी लादीन जाता 7:00 आनी 7:30 मीस जाता. फाल्यां आयतार देखून सकाळी मीस 8 वरांचेर. आयज 8 वरांचेर सकाळी मीस. सद्दां मिसा सकाळी लग्न संस्कार आसा. शुक्रारा दीस 3:30 वाजता आजी पुंडलीक कदम आनी आलिशा फेर्नांदीस हांचो. 23 तारखेरूय सोनवारा दिसा सांजे लग्न संस्कार आसा 4 वाजता विलियम आल्मेदा आनी क्लॅरिसा फेर्नांदीस. येता तो आयतार पास्कांचो दुसरो आयतार, फिस्ट ऑफ डिवायन मर्सी. मीस जातले 7 वरांचेर नोवेन तेस आनी लादीन आनी 7:30 मीस जातले डिवायन मर्सी. ह्या वर्सा मीस फेस्त करूंक फुडें सरला मिंगेल आनी क्लाउदीन हांचें कुटूंब. हाची परब करतली. मांडावळ करूंक बागयोंत रॉक समुदाय. तशेंच 9:15 डिवायन मर्सी फेस्त जातलें. इंग्लीश मीस आसतलें. डोनेशन दिल्लें आसा उगडासा क्लेट आंद्रे वितोरीन फेर्नांदीस आनी मारिया फेर्नांदीस 20,000 रुपया. इग्नेशियस आनी मारिया फेर्नांदीस आनी. तशेंच विलियम आल्मेदा आनी 2 व्हायट वेस्टमेंट्स दिल्लीं आसा. हें आयज घातलां तें पास्कांचे पोरबेक विलियम आल्मेदा. ताकाय आमचे दिनवास.
पास्का समयार गोराब्यांचेर आशिर्वाद गेल्या वर्सा थोड्यांचेर आशिर्वाद घातलो, मागीर कोरोना वाडली आनी थोडे वाडे आशिर्वाद घालूंक पावंक ना. 19 वर्सा पावंक ना त्या वाड्यांनी पयले सुरू करतलो. वोटरावेर अब्रिलाचे फातिमा सायबीण बेती सांजे 5 ते 8 बेजिमेन जातलो. 1-2 दीस दवरलेले आसा एकेका समुदायक. ओट्रावेर फातिमा सायबीण 19 फातिमा सायबीण बेती, 20 तारखेर साऊथ सायबीण सोनारबाट, 21 तारखेर पवित्र आत्मो आनी सोनारबाट, 25 तारखेर रुजाय सायबीण पोर्तायस, 26 तारखेर नेसेसिदाद सायबीण आमेरकांड. सगळी माडावळ दिल्ली आसा पॅरीश बुलेटिनांचेर. पॅरीश बुलेटीन येवची आसली आयज, कांय कारणांक लागून थंय दवरलेली तेंची कोणें नाच केली. जंय कोणें आमकां प्रिंटरान धाडलेली थंयची ती कोणें भलत्यानूच व्हेली. म्हणून फाल्यां पावता जाल्यार तुमकां दितले, नाल्यार नवी प्रिंट करून हाडटले हांव. उबी रावया. मीस जाल्या उपरांत रमेशाचो वाडदीस आनी बॉस्कोचो वाडदीस भायर तांकां आमी परबी दितले, हांव विश करतले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता, ती घेवन वचून येयात जय जय सर्वेस्पोरा. देवाचे वळोवकार जय जय सर्वेस्पोरा. सर्वपदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाक गीत गायतले हांव केस 6. मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, मनांतलो जेजू सोलो सोय सोय, मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, मनांतलो जेजू सोलो सोय सोय. Sorpowiadam, rozstaram, kojdikoco, podaco, kodacia norumzaj. Dziwitacia, kornara, dodirkula, mornaco, kodacia norumzaj. Monatlo dziwo As Father has just announced, after Mass there will be fellowship, there will be coffee and cake served in the side. Today is the birthday of Bosco Gonsalves and Rolinda Barreto, Ronisha's sister, not Ronisha's birthday, Rolinda Barreto, okay? And those who want holy water, please don't rush here. The volunteers will fill it up and give it to you all. But please don't go home directly, just be in the parking lot so that we can have some fellowship together. Thank you.